बिकट परिस्थिती असून लेगीत व्हड सपना पळोवपी आणि ती पुराय करपाचो यत्न करपी तशेंच शिक्षणात स्वता खातीर एक वेगळीच वळख निर्माण करपी हाची एक परिपूर्ण देख म्हळ्यार निरंकाळांतली कातकरी समाजाची भुरगीं। शिगनेवाळ सरकारी प्राथमीक विद्यालयात कातकरी समाजांतली 29 भुरगीं शिक्षण घेतात। हातूंतली 13 भुरगीं सध्या 4थेच्या वर्गात शिकतात आणि फुडल्या शिक्षणा खातीर लागसरच्या गणनाथ हायस्कुलांत प्रवेश घेतले। तशेंच ह्या हायस्कुलांत एकाच जमातींतली कांय विद्यार्थी 8वे आणि 10वे वर्गात शिकतात। शिक्षण आणि प्रगती यांच्या विशीं तांची आवड उल्लेखनीय आसा। नमस्कार, आम्ही शिगनेवाळ सरकारी प्राथमिक विद्यालयाच्या थंय आसा ज्या जाग्यार हांगा वांदारमारी जमातीची जवळ जवळ 29 भुरगीं पयली ते 4थी पर्यंत शिकता आनी हांगा 3 शिक्षिका कार्यरत आसा। पूण जी हांगा भुरग्यांची जी हे पळयलें की शिक्षण पळयलें जाल्यार तांकां अत्यंत हुशार अशीं भुरगीं आहा। तिनूय शिक्षिकेन तांकां हांगा बरे तरेन तन्न केल्लें आसा, बरे तरेन हांगा तांकां शिक्षण दिल्लें आसा। तेंची एक आतां पयली ते 4थीक 29 भुरगीं वांदारमारी जमातीच्या बाकीची टोटल भुरगीं धरून 36 भुरगीं हांगा कार्यरत आसा, पूण सगळीं मेळोन मिसळोन हांगा शाळेंत शिकता। आनी जेन्ना आतां 13 भुरगीं अंदू 4थींतल्यान 5वे वयतलीं, ती 13 भुरगीं जी आसा ती एक दीस सुटी मेळ्ळ्या सुद्दां जाल्यार ती शाळे कडेन येवपा खातीर तेंची ओढ आसता। आनी जशी तुमी पळयता की वांदारमारी जमात जी आसा ती हांगा बरे तरेन स्थायीक जाल्ली आसा आनी ते वांदारमारी जमातीची भुरगीं भरपूर हुशार आसा। तांकां जर योग्य मार्गदर्शन मेळटा ती आनीकूय मुखार वता। पूण हे जी शिक्षिका 3 शिक्षिका तेंच्यांनी तांकां हांगा बरी करून तयार केल्ली आसा। आतां पयली ते 4थी तांकां पाडी जी आसा ते टोटल पाडी तांकां कळटा आनी हांगा ती बरे भशेन पाडेय म्हणून दाखयल्ली आसा। आतां ती भुरगीं जेन्ना हांगच्यान ती 13 भुरगीं 5वेक वयतलीं तेन्ना बाकीची पयलीची भुरगीं तेंची परत वांदारमारी जमातीची भुरगीं आसा ती हांगा परत पयलीक एडमिशन घेतलें आनी तेणी करून ही शाळा बरी करून चलता। जी वांदारमारी जमात आसा तांकां लागून ही शाळा चलता अशी तरी म्हणून दिसता, कारण तेंची भुरगीं 29 आसा आनी ही शाळा जी आसा ती विविध उपक्रम तेंचे खातीर करता आनी त्या संदर्भान तेंच्यांनी भरपूर उपक्रम करून तेंची बरी प्रशंसा केल्या। तेंचो वाडदिवस सुद्दां हे शाळेन पयली केलो वता। गोमंतक टीव्ही खातीर शिगनेवाळाच्यान एकनाथ खेडेकर।